नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं गोंयांत दबाज्यान उक्तावण. गोंयकारांच्या खेळा उमेदीची प्रधानमंत्र्यान केली तुस्त. राष्ट्रीय खेळां सर्तीत गोंयाक मेळ्ळें पयलें भांगरा पदक. मॉडर्न पॅथलॉथॉन प्रकारांत बाबू गांवकारान कोरलें भांगरा पदकाचेर नांव. बाबू गांवकर हाका मॉडर्न पॅथलॉथॉन ह्या खेळांत भांगरा पदक फावो जालें. आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्या कडल्यान 1 लाखाचें इनाम. गोंयांत फुडल्या वर्साच्यान मेळटली रामनमीची सुटी. सरकारान जारी केली सार्वजनीक सुटयांची वळेरी. गोंयाक जाय मरिना. गोंयच्या उदरगती खातीर मरिना गरजेचो म्हणटा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक. फेल जाल्लो स्काय बस प्रकल्प परत मडगांवां नाका. ते बदला रोप वे बरो म्हणटा सावयो कुतिनो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं बेरेस्तारा फातोर्डा पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें उक्तावण जालें. देशभरांतल्या खेळगड्यांक खेलो इंडिया वरवीं उर्बा दिवपाक सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें तांणी म्हटलें. तशेंच 2030 मेरेन भारतांत यूथ ऑलिंपिक जाल्यार 2036 मेरेन गोंयांत ऑलिंपिक गेमींचें आयोजन जातलें अशी घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली. मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है. ये ग्रामीण और शहरी यानी देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक्ट करने का भी वन स्टॉप सेंटर होगा, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान किए जा सके. आईओसी के शासन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है. मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है. हम बदलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बदलाव लाए चयन प्रक्रिया में, हमने उसे और पारदर्शी बनाया. हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए समाज की मानसिकता में. पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जो रोड ब्लॉक्स थे, हमने उन्हें एक एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया. सरकार ने टैलेंट की खोज से लेकर उनके हैंड होल्डिंग कर ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया. इसका परिणाम हम आज पूरे देश में देख रहे हैं. साथियों, पहले की सरकारों में स्पोर्ट्स के बजट को लेकर भी संकोच का भाव रहता था,
लोग सोचते थे कि खेल तो खेल ही है और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना। हमारी सरकार ने इस सोच को भी बदला। हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया। इस वर्ष का सेंट्रल स्पोर्ट्स बजट 9 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। या आयोजनाच्या अनुषंगान गोय राज्याची स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन अशी नवी ओळख निर्माण करता ही खाशेली गजाल आसा। नॅशनल गेम्स, लुसोफोनिया, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल, आयर्नमॅन, वर्ल्ड टेबल टेनिस अशा तरेच्यो क्रीडा सर्तीच्या आयोजनाक लागून गोय राज्य आज वर्ल्डाच्या मॅपाचेर आसा। गोवा में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापन करने के लिए स्पोर्ट और अलाइड डिसिप्लिन्स के उच्च शिक्षण देने वाला गोवा एक हब बनाने का प्रयास है। इसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचिज, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरापिस्ट, डायटिशियन, टेक्नीशियन इसके बनाने का हेतु स्थानिक तथा देश के युवाओं के प्रति हम इनका आकार देने के लिए स्किल टैलेंट पूल देश के लिए और जग के लिए बनाने हैं। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयान खाते उघडले। मॉडर्न पेठेतोलन प्रकारात गोंयाक पहिले भांगरा पदक फावो जाले। नेत्रावळी सांगे वाठारांतल्या बाबू गांवकर ह्या तरणाट्यान दादल्यांच्या लेझर रन प्रकारात बरी कामगिरी करीत पहिली सुवात मेळयली। लेझर रन प्रकारात 600 मीटर धांवप, शूटिंग ह्या खेळाचो आस्पाव आसता। हो खेळ फोंडे खेळा संकुलात जालो। ही जी इव्हेंट आसा न्हू, तो इव्हेंटान रनिंग, स्विमींग, शूटिंग करचे आसता। सो नॉट जस्ट रनिंग आसता। सो बाबू जो आहलो तो एका रनिंग बेज बरी आहली। सो मोस्ट आमचे रनिंग बेज आसा तांकां स्विमींग करपाचे, शूटिंग करपाचे, वेगळी वेगळी डिफरंट एक्टिविटी शिकोवपाची। हो जो इव्हेंट जाला लेझर रन, ते हितून रनिंग आनी शूटिंग आहलें। बाबू पयलींच्यान बरो रनर आहलो। मागीर आमचो समर कॅम्प जालो, रेजिडेंशियल कॅम्प, आनी शूटिंग प्रॅक्टीस केली। आनी आयज जो फर्स्ट आयला त्याने एक इंडियाचे टॉप रनराक डिफीट केला, मयंक म्हणलेलो, जो एशियन गेम्साक वचून 6th प्लेस काडलेलो। सो अशें ना की टीम बाकीचे वीक आहले, अशें इंडिया रेटेड प्लेयर, नॅशनल चॅम्पियन, ताका डिफीट करून बाबू फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट जाता गोंयची टीम। सो आमकां हो अचिवमेंट मेळ्ळा, बरें दिसता। म्हाजें नांव बाबू अर्जुन गांवकर, हांव नेत्रावळीचो। म्हाका मॉडर्न पेंथॉलन लेझर रन म्हणटा तो मेळ्ळा। तातूंत 600 मीटर फर्स्ट रनिंग आसता, मागीर शूटिंग, अशें करून 4 फावटी जाता शूटिंग, आनी रनिंग 5 फावटी जाता। म्हाका रनिंगाक आवड आसली पयलींसान, मॅरेथॉन करतालो। पयलीं म्हाजो कोच बी कोण नासलो, हांव इंडिविज्युअल प्रॅक्टीस करता घरा कडेन, म्हळ्यार रोडार, आनी ग्रावंडार बी करतालो। काणकोण एक आमगे सिलेक्शन आसलें पयलीं, फर्स्ट तेन्ना हांव गेल्लो। म्हळ्यार तेन्ना सगळे रनर्स घेतले आमगेले, कोण रनर बरे जाले। मागीर आमगे सरान मागीर चूज केले कोण कोण बरे आसा तांकां घेतले, निलेश सरान। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत सांगे नेत्रावळीचो बाबू गांवकर हाका मॉडर्न पेंठेतोलन ह्या खेळात भांगरा पदक फावो जालें। सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान बाबू गांवकर हाका 1 लाखाचें इनाम घोशीत केलां। तशेंच सुभाष फळदेसाय आनी ताच्या घराब्यान ताका फुडल्या खेळा खातीर बेस्ट विशीज भेटयल्यात। गोंयांत जे नॅशनल जाल्ले आसा आनी आयच्या दिसाक एक ग्रेट न्यूज आमच्या सांगेकारांक आनी संपूर्ण गोंयकारांक, गोंयचे पयले जे नॅशनलाक गोल्ड मेडल मेळ्ळें आसा ते आमचे बाबू गांवकर फ्रॉम नेत्रावळी, रिप्रेझेंटींग गोवा इन पेंथेथॉलन। हांव म्हजे वटच्यान आनी म्हज्या सांग्यावेल्या सगळ्या समेस्त जनतेच्या वटच्यान आनी गोवा सरकारा वटच्यान बाबू गांवकर हाचे खूब खूब अभिनंदन करता, ताका शुभेच्छा दिता। आनी येणारे जे आनीक इव्हेंट आसात तातूंत भितर बाबूचे परफॉर्मन्स अत्यंत उल्लेखनीय जावचे अशें ईश्वरा कडेन मागता। आनी हे पहिले मेडल जे बाबूक मेळ्ळें आसा, नेत्रावळीचे बाबू उर्फ अभय हांकां हाजे खातीर हांव म्हजे तर्फे एक इनाम जाहीर करता। 1 लाख रुपया कॅश इनाम ताका आमच्या फॅमिली तर्फे बाबू गांवकर हांकां। आनीक बाबू, यू हॅव रियली मेड अज प्राऊड सांगेकर, नेत्रावळीकार आनी तशेंच गोंयकारांक पयले मेडल दिवन एक जैत हाडलेलें आसा। आनी हाच्या फाटल्यान गोंयकारांक अनेक मेडलां मेळपाची अपेक्षा आमी करतात आनी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता। कॉंग्रेच्युलेशन टू बाबू गांवकर। 5 इव्हेंटाक 5 इव्हेंटाक पॉयंट्स, हायस्ट पॉयंट्स घेवन फर्स्ट आयला, ताजे हांव परत एक फावटी कॉंग्रेच्युलेशन करता। गोंयांत फुडल्या वर्साच्यान रामनमीची सुटी जाहीर केल्या। सार्वजनीक सुटयांची वळेरी सरकारान ही जाहीर केलेली आसा। ह्या सुटयांनी रामनमीचो सार्वजनीक सुटी म्हणून उल्लेख केलेलो आसा।
एक नवीन अपडेट आमी तुमचे कडेन घेवन येयल्ले आसात. गोंयान म्हणटा ती गोंय सरकारान रामनवमी खातीर सुट्टी जाहीर केला. ही ऑफिशियल सुट्टी आसा आनी बुधवारा ह्या वर्साच्या बुधवारा 17 एप्रिलाक रामनवमी येता आनी ह्या दिसा एक पब्लीक हॉलिडे आसतली. सरकारान नोटिफिकेशन काडला आनी रिवायज लिस्ट काडला पब्लीक हॉलिडेजचे आनी तितून रामनवमी ही इन्क्लूड केला. पयलीं सुट्ट्यो आसतल्यो त्यो 17 आसताल्यो सगळ्यो पब्लीक हॉलिडे. आतां रामनवमी इन्क्लूड जाल्यार 18 पब्लीक हॉलिडेज जाल्यात. सगळी लिस्ट आसा पब्लीक हॉलिडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज, बँक हॉलिडेज आनी इंडस्ट्रियल हॉलिडेज सगळ्यो अशी लिस्ट आसा आनी पब्लीक हॉलिडेजान रामनवमी ही इन्क्लूड केला. विधानसभेन पासून हो विशय येयल्लो रामनवमीचो जो ऑफिशियली एक सुटी दिवची म्हणून गव्हर्मेंट पब्लीक हॉलिडे सुटी दिवची म्हणून. आनी विजय सरदेसायन हो प्रश्न काडलेलो खूब फावटी कित्याक हांगा तुमी समज रामनवमीचो येदो व्हडलो देशभर उत्सव चलता तो गोंयान कित्याक हें करचो न्ही, तो मनोवचो न्ही आनी तितून ताका लोकांक सुटी कित्याक दिवची न्ही असो विशय पासून येयल्लो. हेजे फुडले अपडेट आमी तुमकां घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. मरिना प्रकल्पाची गोंयाक गरज आशिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगला. जगभरात अशे प्रकल्प आसात पूण गोंयांत अशा तरेच्या प्रकल्पाक विरोध जाता हे बरोबर न्हय. कांय राजकीय फुडारी लोकांक चाळून घालतात ताकाच लागून लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात अशें तांचें म्हणणें आसा. कितें आसा हे सगळ्याची स्टडी खूब वर्सां पयलीं हो प्रोजेक्ट जावचें अशें सरकाराक हें आशिल्लें पण काही लोकांचो विरोध आशिल्लो आनी त्या हातूंतल्यान सगळो तर विचार केलो. आतां गोंय आमी जर पळयतात की प्रत्येक कसलोय IIT प्रोजेक्ट हाडूंक थंय विरोध, कारण तांकांय सामान्य लोक जे आहात तांकां कोण तरी म्हणजे राजकारण ह्या सगळ्या विकासाचें राजकारण हाडलें वता. सगळ्यांनी बऱ्याने विचार करचो ह्यो जर गोश्टी आयल्यो जाल्यार हांगसरली खंय तरी उद्योग तयार जाता, उद्योगातून एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो, तातूंतल्यान फायनान्शियली सगळे हातूंतल्यान आमची सुदारणा जातली, तरेतरेचे वेवसाय ह्या माध्यमातून चलतले. जगान हें सगळें जाता, गोंयानूच खंयचे पद्दतीन हें जातलें वाट हे अशे प्रोजेक्ट संपूर्ण जगात सगळ्या राष्ट्रांनी आसात आनी म्हणून ह्या सगळ्यांनी विरोध करतना विरोधा खातीर विरोध करचो न्ही. खरेंच जर जेन्युअन कितें जर सामान्य मनशाक जर ताका प्रॉब्लेम तुमच्यान जातले जाल्यार गोष्ट वेगळी आनी हें एकामेकाचें म्हणणें आयकूंक जाय. सरकारानूय विरोधकाचें बाबा कितें ताचें मुद्दे आसा तातूंत कितें तथ्य हें समजून घेवंक जाय. सरकाराचें म्हणणें लोकांनी आयकून घेवन नंतर ताचेर डिसिजन घेवप अशें केलें जाल्यार हो प्रश्न सुटलो अशें. 2004 वर्सा स्काय बस प्रकल्प गोंयांत अपयशी थारलो. हो प्रकल्प खंय आतां परत मडगांवां हाडपाची मोख सरकारान दवरल्या. एकदा फेल जाल्लो प्रकल्प गोंयांत नाका, ते बदला रोप वे हाडचो अशी सुचोवणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. वर्सा ट्रायल मोडाचेर सुरू केल्लेली स्काय बस गोंयांत अपयशी ठरली. ट्रायल रना वेळार अपघात जाल्ल्यान गोंयांतली स्काय बस सेवा नाका अशें म्हणीत हो प्रकल्प रद्द जालो. मागीर आतां परत होच प्रकल्प सरकाराक कित्याक जाय काय असो प्रश्न सावियो कुदिनो हाणें केला. अनाउन्समेंट जाल्लो की मडगांव परतून स्काय बस घालपाचें हें आसा म्हूण गोंयाक आनी मडगांव ताजी ट्रायल रन जातलें अशें म्हूण. आमकां याद जाता 2004 वर्साक होच स्काय बसाचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो मडगांवच्या आमदारान आनीक ताजे एक टेस्ट ट्रॅक म्हण केल्ले 1.6 किलोमिटर सुमार लांबीचो टेस्ट ट्रॅक केल्लो. आनीक जेन्ना ते ट्रायल रन आशिल्ले जाल्ले तेन्ना तो एक्सिडंट जावन ताजे फॉल्ट्स दिसून आयले की कशे भशेन हे कॉन्सेप्ट आहा तो सारको जावना अशें म्हूण. आनीक कितलेशे वर्सां आमकां दिश्टी पडटालो स्काय बस असोच हँग जावन आशिल्लो आतां न्यू कोंकण रेल्वे स्टेशन त्या भागान. आनीक ऑन 11th ऑफ ऑक्टोबर एक्झॅक्टली 10 वर्सां आदी 11th ऑफ ऑक्टोबर तेन्नाचो जो MD आशिल्लो भानुप्रकाश दयाल म्हण आशिल्लो त्या टायमार तांणी अनाउन्स केल्लें की आतां आमी स्क्रॅप केल्लो आसा स्काय बस आनी तो डिसमेंटल जातलो म्हण. आनी तो डिसमेंटल केलोय बी एंटायर डेमोलिश करून ती एरिया फुल्ली क्लियर केली. ताजे उपरांत 2016 दुसरो जो MD येयल्लो चेअरमॅनान MD येयल्लो संजय गुप्ता म्हण तांणी बी अनाउन्स केल्लें ऑन 1st ऑफ जून की स्काय बस इज नॉट फिजिबल म्हण, एक वायबल ऑप्शन न्ही म्हण. आतां परतून हे स्काय बस हाडपाक सोदता गोंयांत वेन ऑलरेडी प्रूव जाल्लें आसा एटलिस्ट
जी ग्लोबल टेंडर्स जे केल्ले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट त्या टायमार पुअर रिस्पॉन्स येयल्ले कारणान नॉट फिजिबल म्हणून एक सिद्ध जाल्लें आनी त्या टायमार हें अबंडन केल्लें स्काय बस म्हणून. आतां परतून हो कॉन्सेप्ट स्काय बस येता. स्काय बसीच्या बदल्यार रोप वे हाडचो हातूंतल्यान सरकाराक पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान येणावळी मेळटली अशी सावयो म्हणटा. मडगांव सांगपा म्हळ्यार फक्त स्वप्नांत दाखयता लोकांक मडगांवकारांक. आनी हे हो स्काय बस म्हणटा हे कॉन्सेप्ट आमचे मडगांवचे आमदाराक म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. हेवूय घडये ताच्याच थ्रू परतून हाडपा सोदता मडगांव. ताचे फाटी आमी एक सजेशन दिवपा सोदता. एक सजेशन म्हळ्यार कितें, एक रोप वे घालचो. रोप वे फ्रॉम मालबाट टू संसराव. एक रोप वे सपोज घातलो जाल्यार कितलेसो कडेन टुरिजमा हातूंत बेनिफीट जावपाक शकतलो, रेव्हेन्यू येवपाक शकतलो. कित्याक संसराचो तो हें सॉल्व जायत ना, तो एक माउंटन वाडत आसा. सो त्या खातीर एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन सुमार जावपाक शकता. सो आमी मागता गव्हर्मेंटांतल्यान एक रेव्हेन्यू जनरेशन ऑप्शन अशें म्हण ठरोवन एक डिसायड करून एक रोप वे घालचो फ्रॉम मालबाट टू संसराव. हे आमचे एक सजेशन दिता आमी, इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग another white elephant at the cost of taxpayer. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या वेगवेगळ्या खेळांनी 3 खेळगडे जखमी जाल्ले. तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा. त्या फाटभुंयेर खेळ मंत्री गोविंद गावडेन हॉस्पिटलाक भेट दिली आनी खेळगड्यांची विचारपूस केली. खेळगड्यांची भलायकी सुदारपा खातीर लागपी मजत करतलो अशें आश्वासन खेळ मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. गोंयांत जावपी 37th नॅशनल गेम्साक आयज ताचें इनॉग्रेशन आसा आनी फाटले 19 ऑक्टोबराच्यान ह्यो गेमी सगळ्यो नॅशनल गेम्साच्यो चालूच आसा. हांगासर वेगवेगळ्या देशांतल्यान भुरगे येतात, खेळाडू येतात आनी हांगासर खेळटात. जाल्यार आयज अशी एक म्हायती मेळ्ळ्या, ती म्हटल्यार आयच्या दिसाक 3 खेळाडू जखमी जाल्यात आनी तांचे उपचार जे आसा ते जीएमसी हांगासर चल्ल्या. तांची सगळी जे उपचार आसा ते सरकार पळयतले अशें सरकारान पयलींच सांगलां. ताचे उपरांत आयज खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी तांचे कडेन वचून थंयसर त्यांची कशी ट्रिटमेंट चल्ल्या ते पळयलें आनी जी कितें हेल्प त्या खेळाडूंक लागतली ती आपूण करतलो अशें आश्वासन गोविंद गावडे हांच्यांनी दिल्लेलें आसा. जाल्यार हे जे देशांतल्यान खेळाडू येतात तेंची बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट तांकां जीएमसी हांगासर मेळटली अशें सुद्दां विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलेलें आनी तशीच ट्रिटमेंट तांकां थंय बरी मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. ड्रोनाच्या वापराचेर हवाई व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीचेर बंदी. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत ड्रोनाच्या वापराचेर तशेंच हवाई व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीचेर बंदी आसा. 23 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात ही बंदी लागू आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान हे आदेश जारी जाल्यात. फक्त जे सरकारी यंत्रणा आसा अधिकृत परवानगी तांकां आसतली तांकां हो आदेश लागू जावचो ना. पुराय गोंयांत 37th नॅशनल गेम्सा खातीर सारको मोठ्या दबाज्यान आवाज आमकां आयकुपाक येता आनी तेच मजगतीन दक्षिण गोंय जिल्ला अधिकारी तांच्यांनी एक आदेश काडला. तो म्हटल्यार नॅशनल गेम्सा खातीर 23 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर मेरेन ज्यो नॅशनल गेमी मडगांव हांगासर सावथ डिस्ट्रिक्टान ज्यो चलतल्यो थंयसर कोणीच फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, ड्रोन व्हिडिओग्राफी आनी हवाई व्हिडिओग्राफी कोणीच करपाक अलाउड ना. कारण म्हटल्यार 144 सेक्शन लागलेलो आसा आनी ही जी आसा ती व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी फक्त पुलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी आसतले तांकांच अलाउड केलेले आसा व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी करपाक. ते सुद्दां करतले जाल्यार तांचे कडेन युनिफॉर्म तांचो पुलिसां कडेन आसपाक जाय आनी जे सरकारी अधिकारी आसतले तांचे कडेन आपले ID, लायसन, ड्रोन समज जर यूज करता जाल्यार तांचे कडेन लायसन आसपाक जाय. ना जाल्यार तांकां 144 सेक्शन हो लागू जातलो. जाल्यार 37 नॅशनल गेम हे गोंयांत सारके चलतात आनी ताचे खातीर व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी ही करपाक मेळची ना असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्हा अधिकारी हांच्यांनी काडलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर.
दिव्यांग आणि ओबीसी एसटी आरक्षणा खातीर सगळ्यो 16 येवजण्यो आसात। सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल म्हणून एक वेबसायट आसा जाचेर तुमकां ह्यो सगळ्यो येवजण्यो आणि शिश्यवृत्ती मेळटल्यो। तातूंत मॅट्रिका पयली शिश्यवृत्ती, मॅट्रिक उपरांतची शिश्यवृत्ती आणि वेगवेगळ्या येवजण्यांचो आस्पाव आसा। दिव्यांगां खातीर आनीक एक येवजण आसा, तातूंत तांकां म्हयनाळो पगार आणि शिश्यवृत्ती मेळटली। दिव्यांग भुरग्यां खातीर स्कॉलरशिप आसात, तशेंच आमच्या ओबीसी एसटी बाकीचे जे हे आसा रिजर्वेशन कॅटेगरींतले EWS पसून सगळ्यो 16 स्किमी आसात। आनीक हांवें वेगवेगळ्यो स्किमी सांगपाक वचना, कारण ह्यो स्किमी आमी CM स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन जाला, CM scholarship.ua.gov ही वेबसायट काडली जर जाय जाल्यार आमकां स्कीम पळोवपाक मेळटा, एलिजिबिलिटी पळोवपाक मेळटा, ताचो स्टेटस पळोवपाक मेळटा। ॲप्लिकेशन दिले नंतर अपलोड म्हणजे कोणाक खंय डिपार्टमेंटान वचपाक नाका, सगळें स्कॅन करपाचें, अपलोड करपाचें आनी ताच्या नंतर एप्रूव जाल्लें आसा, सँक्शन जाल्लें आसा, ताची डिसबर्स जाल्लो आसा, हो सगळो स्टेटस आमकां केन्नाय पळोवपाक मेळटा। आनी कितेंय जर कमी आसा, डेफिशियन्सी आसा स्किमीन भितर तेय आमकां कळटा। SMS वता टायम टू टायम खंय पावला ती। सो इतको बरो एक पोर्टल आमी केल्लो आसा। तातूंत भितर पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप, बाकीच्यो अनेक अन्य स्किमी तातूंत भितर आसात। आनी दिव्यांगां खातीर तर खुबश्यो स्किमी आसात जाणून तांकां म्हयन्याक पगार पेमेंट येता। दिव्यांगां खातीर आमचे जे DSS स्कीम आसात ताचे भायर स्कॉलरशिपींतल्यानय तांकां पयशे मेळपाक शकतात। बुधवारा अपहरण केल्ल्या 3 ल्हान पिरायेच्या चलयांक सोदून काडपाक मायणा कुडतरे पुलिशेक येस आयले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 दुबावितांक अटक केल्या। चलयांच्या अपहरणा उपरांत फामिलीन पुलिशेन कागाळ केल्ली। दिसभर सोद घेतल्या उपरांत बेरेस्तारा फातोडेचेर 3.5 वरांचेर ह्यो चलयो सापडल्यो। तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। काल सकाळी मायणा कुडतरी पुलिसा कडेन एक केस आयली की 3 जाण चेडवां बेपत्ता आसात आनी मायणा कुडतरी पुलिसान रोखडोच ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केलो। काल सांजेर 3:30 म्हणजे रातचे 3:30 वरांचेर किरबाट नुवें हांगाच्या एक दोंगरार वयर वचून मायणा कुडतरी पुलिसांनी 3 जाण चेडवांक सोदून हाडली। तांचे बरोबर आशिल्ले 5 जाण चले हांकां अरेस्ट केल्ले आसात। आनी हे सोदतना हांगचो तपास घेतना तांणी टॅक्निकल सर्वेलन्साचो आधार घेतलो आनी हांकां सोदून हाडले। आतां मायणा कुडतरी पुलिसांनी हे 3 चेडवांक मेडिकलाक धाडिल्ले आसात आनी जे चले आसात तांकां कोर्टा मुखार रिमांडा खातीर व्हरतले। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV।